अनियमित खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदी नसताना वापरिल्लो निधी, गरजे भायर अतिरिक्त पूरक निधी आणि वाढत चलिल्ल्या रिणाच्या वजा खातीर केगान सरकाराच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचेर खर टिका केल्या। गोयचो GSDP वाढत आसा। 2022 ते 23 आणि 2023 ते 24 वर्साच्या तुळेंत GSDP प्रमाण 13.73% वाढला। गोयचो महसूल 5.72% वाढला। तेच खर्चाचे प्रमाण लेगीत हिसपा भायर वाढला। तशेंच गोयचेर 32,867 कोटींचे रीण आशिल्ल्याचे केगाच्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला। वापराविणे तशेंच पडून आशिल्ल्या निधी वयल्यानूय केगान सरकाराचेर फोग काडलो। राज्याच्या अर्थव्यवस्थेन फाटल्या वर्सा बरी प्रगती केल्या। 2023 ते 24 आर्थिक वर्षात राज्याच्या GSDP 13.73% वाढ जाला। महसूल आणि खर्चाची आकडेवारी लेगीत समाधानकारक आसा। ह्या आकडेवारी वयल्यान राज्याच्या आर्थिक घटकात स्थिरता आणि वाढ जाल्ल्याचे दिसून येता। देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान 115 प्रकल्प अजून अपूर्ण। 881.9 कोटींची तरतूद आशिल्ले 115 सरकारी प्रकल्प अजून पुराय जावना। या प्रकल्पाचेर सरकारान 484 कोटी रुपया मोडल्यात। हातूंत 1 ते 3 वर्सां मेरेनचे 102, 3 ते 5 वर्सां मेरेनचे 8 आणि 5 ते 7 वर्सां मेरेनचे 5 प्रकल्प आसात। अशा महत्वाच्या प्रकल्पाचो नियाळ घेऊन ती वेळार पुराय करपा खातीर सरकारान देखरेख यंत्रणा स्थापन करपाची गरज आशिल्ल्याची सुचोवणी केगान दिल्या। तरतुदी शिवाय 4.58 कोटी रुपया मोडले। येरादारी, भौशीक बांदकाम, पॉलिटेक्निक, सहकार आणि उदका स्त्रोत ह्या खात्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद नासतना 4.58 कोटी रुपया मोडला। ह्यान फुडें अर्थसंकल्पीय तरतूद नासतना पयशांचो वायफळ खर्च जावचो न्हय हाचेर सरकारान लक्ष दवरचें असो सल्लो केगान दिलो। गरजे भायर 562 कोटी रुपया। अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कामां खातीर सरकारी खात्यांक केल्ली आर्थीक तरतूद उणी पडल्यात आणि अतिरिक्त निधी जाय पडल्यार सरकार त्या निधीची तरतूद करता। राज्य सरकारान 2023 ते 24 वर्सा 80 अनुदान आणि 2 उपयोजनांचेर 1711.2 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद मान्य केल्ली। हातूंतल्या 14 प्रकरणात सरकारान दिल्लो 562 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त निधी गरजे भायर आशिल्लो अशें सरकारान म्हटला। विधिमंडळाचेर कारवाय करा। 2008 ते 9 ते 2022 ते 23 मेरेन 12,625.6 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त निधी राज्य विधिमंडळान नियमित करूंक नाशिल्लो। 7 मार्च 2025 दिसा जाल्ले बसकेत भौशीक लेखा समिती कडेन अतिरिक्त निधी नियमित करपाचो प्रस्ताव धाडला अशें अर्थ खात्यान सांगिल्ले, पूण आजून तो हातांत घेवंक ना। संविधानाचे कलम 205 खाला विधिमंडळान केल्लो अतिरिक्त खर्च नियमित करपा खातीर बेगोबेग कारवाय करपाचो सल्लो केगान राज्य सरकाराक दिला। 8,032 कोटी रुपया रीण वाडपाची शक्यताय। राज्याचे भौशीक रीण सध्या 27,382 कोटी आसा। फुडल्या 10 वर्सांत हातूंत 8,032 कोटी रुपयाची भर पडून ते 35,414 कोटी रुपयाचेर पावतले। देखून वाडत चलिल्ल्या रिणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर रीण व्यवस्थापन धोरण तयार करपाचो सल्लो केगान सरकाराक दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।